Speaker sir, I rise to support the demand moved by the Honorable Minister for Agriculture and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की वर्साच्या वर्सा आमकां आमदारांक जी झाडां ते मनसुनाक दितात ती टायमाचेर ती तुमची पावतात, ताका लागून खरेंच धन्यवाद एंटायर मतदारसंघातर्फे. आनी आमी ती मुद्दामून कोणाकूय हाडून अशें दिनात, आमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंच्या शाळेंत व्हरोन दितात आनी ती खरीच खुश जातात. एक स्मायल आसता तेजें, एक आपलें झाड, तें झाड व्हरोन घरा लायतात, ताका लागून धन्यवाद तुमकां. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 64 एग्रीकल्चर. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत काजू प्रोडक्शन हे खूब प्रमाणे मोठ्या प्रमाणे कल्टिवेट करतात. पूण जेन्ना हांवें एक एलएक्यू मागलेलो तेचेर म्हाका जो आन्सर दिला त्या प्रमाणे हे वर्स म्हणजे 2023-24 24,240 टन काजू मेळ्ळा. पूण 22-23 25,800, म्हणजे 21-22 26,332. तशेंच प्रत्येक वर्सा एक हजार टन देंवता चडटा आनी हे 2 वर्सांक कंप्लीट एक टन देंवला. सो हेचेर मातसो लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे कॅज्यू प्लांटेशन आमी करतात, पूण कॅज्यू प्रोडक्शन हे कमी कित्याक जाता? जे आमचे सगळे तुमकां खबर आहा, पेडण्या, बिचोले, सत्तरी हे सगळे भागांत कॅज्यू प्लांटेशन चड आहा, पूण हे एक हजार टन देंवता. हेचेर दोंगर गेले सगळे, आतां कांय ना. हांव उलयतना दोंगर गेले, आतां काजी कापले सगळे, म्हणून कमी जाले ते. स्पीकर तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय मातशी सांबाळ. स्पीकर सर, कॅज्यू प्लांटेशनाचेर मातशें लक्ष दियात तुमी. दुसरें म्हटल्यार पॅडी फील्ड. आयज खुबशे भुरगे आमचे शेती विशयी इम्पॉर्टन्स दिनात आनी शेतां अशीच पडींग पडलेली आहा, तेचेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार ह्या पावसान मांद्रे, केरी, हरमल हांगासर उदीक भरून शेतां म्हणजे जे शेतां तेंच्यांनी लायलेली ती नश्ट जाल्यात आनी तुमचें कंपेन्सेशन जें आहात तें टायम टू टायम मेळना. सो तांकां जर कंपेन्सेशन बेगीन मेळत जाल्यार तांकां खंय तरी रिलीफ मेळटलो. हेचेरूय मातसो तुमी लक्ष दिवचो. दुसरें म्हटल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, लास्ट मुद्दाम नोट डावन करून घे हे सब्जेक्ट. कित्याक आमी गोंयांत झाडां लायतात, आमी आमचे क्लायमेट पळोवन, आमचे हांगासर क्लायमेटीक कंडिशन पळोवन झाडां लायतात. हांगाली देशभरांतलीं झाडां लायतात, पूण जर इंटरनॅशनल लेवल भायले जर देशांतलीं झाडां हांगा लावंक लागले जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलो की ना हें तुज्या डिपार्टमेंटाक पयलीं फायंड आवट कर. एक टीम हें कर आनी नोटिफाय कर. जी झाडां हांगासर एलावड ना ती एलावड ना म्हणून एक नोटिफिकेशन आवट जावपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार खंयचे डेजर्टांतलीं झाडां हाडून हांगा लायलीं जाल्यार आमचे वॉटर बॉडी लेवल कंप्लीट देंवतलो, कित्याक उदीक एब्जॉर्ब कंप्लीट करतले. हे नेसेसिटी. आयज सगळे जाण म्हणटा हांव कितें फॉर एग्जाम्पल खाजूर गोंयांत जावं शकना. खाजूर जर तूं लायशीत जाल्यार उदीक सगळें फूल एब्जॉर्ब करतले, वॉटर बॉडी लेवल देंवतलो. हे मुद्दम व्हेरीफाय करा तुमी. ना 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 तूं डेजर्टांतलीं झाडां खंयतलींच हांगासर जावं शकना. मुद्दम तुमी फायंड आवट करा. खंयचीं झाडां लावं शकना, वॉटर बॉडी लेवल देंवतलो, उदीक सगळें विशय कितें आसा मांडा. तेच सांगलें हे नोटिफाय करा. हांवें एग्जाम्पल दिला, अशी कितलीशीं झाडां आसतलीं. आयज कित्याक व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात आनी प्रत्येक प्रोजेक्ट कितें आहा ते दुबय भशेन दिसोंक जाय तेंकां. आनी दुबय भशेन दिसपा खातीर ते खंयचीं झाडां हाडून लायतले आनी हें करतले, प्लांटेशन करतले. सो हेचेर मातसो लक्ष दिया. डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट. स्पीकर सर, आयज यंगस्टर्स खंय तरी जे तेंचे पारंपारीक जे हँडीक्राफ्टाचो बिझनस आसलो तेंची भुरगीं आयज फुडें सरनात, कित्याक तांकां तुमचे कडल्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान कांय सपोर्ट मेळना. सो ताका लागून आयज सपोर्ट तांकां जाय. तांकां इन्शुरन्स ना, परत तांकां कसले फायनान्शियल सपोर्ट मेळना जो तेंचो वेवसाय फुडें व्हरा. आयज डे बाय डे रिड्यूस जाता. आयज नवीन नवीन मिशिनरीज येयल्या, मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स येयल्यात आनी ते मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स येयल्या कारणान तेंचो व्हॅल्यू कंप्लीट देंवला. कित्याक मिशीन मेड प्रॉडक्ट्स आहा ते सवाय मेळटात आनी हेंच्यांनी हँडमेड जे त्रास करून ते आपल्या घरान जी हे करतात
हँडीक्राफ्टाचे वस्तू करतात ते म्हारग वयता कित्याक तांकां कश्ट लागता. सो हेचेर मातसो विचार करपाची गरज. तांकां सबसिडी किंवा आनी कितें तांकां फूल सपोर्टाची गरज. आयज म्हाज्याच पेडण्यात म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सींत कितलेशेच हँडीक्राफ्टचे लोक आहात जे आजून पर्यंत वेवसाय चलयता पूण ते प्रत्येक टायमार इतले म्हणटा आमकां सपोर्ट मेळना. सो तांकां आयज सपोर्टाची गरज आहा. आमकां मागीर तांकां मार्केटींग करपाक आयज आमी लोक उत्सव करतात आनी कितें इव्हेंट्स करतात गव्हर्मेंट लेवलीचेर तेन्ना तेंचे स्टॉल्स लायतात. स्टॉलांक तांकां 3,000 रुपया फारीक करचे पडटात. तांकां ट्रान्सपोर्टेशन येवपाक खर्च थंय तांकां लेबर कॉस्ट सेपरेटली. हे कितलेशेच गोश्टी आहा. हे बारीक बारीक गोश्टी पूण तांकां खूब इम्पॉर्टंट आहा. हे मातशें लक्षात घेवचें तुमी आनी तांकां जाता तितको सपोर्ट करचो. आनी मार्केटिंगाक आयज आमच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येदो व्हडलो जाला. आयज जर थंयसर एक आमकां जागो मेळत म्हणजे ह्या हँडीक्राफ्ट लोकांक आनी ते जर डिस्प्ले करीत आपले म्हणजे कोणी टुरिस्ट भायलो येता तेन्ना सदांच चिंता अरे हँडमेड म्हणटा घरान केल्ले हे आमचे म्हणजे गोवन कितें तरी केल्ले अशें डिस्प्ले करीत जाल्यार तांकां खंय तरी मार्केटींग मेळोंक शकता. स्पिकर सर आनीक चड कांय उलयना पूण व्हेरी इम्पॉर्टंट डिमांड नंबर 64 झाडांचें उलयलां ते मातशें इम्पॉर्टंट नोट डावन करून घेया. झाडां भायलीं इंटरनॅशनल झाडां हांगा उपकारची ना नाल्यार आयज सगळ्यांक दिसतलें हांव कितें उलयता काय म्हणून पूण फुडले जनरेशन हांगा बसल्यात तांकां फुडले धोकादायक आहा. थँक्यू स्पिकर सर. तुम्ही पळयतात GNH.